मये ते साल्वादोर दिमून ह्या पुलाची प्राथमिक प्रक्रिया निमण्या पावण्यार आसा म्हण मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयला. चोडणा गांवांतल्या प्रलंबीत उरिल्ल्या कामांची आमदारान मंगळारा सुरवात केली. आरडीएक्स खातीर मयेच्यान चंदू मांद्रेकार. प्रामुख्यान मोठ्यान मोठो प्रकल्प जो आसा तो चोडण साल्वादोर दमून हे ब्रिजाचें काम हे आमी आता युद्ध पातळीचेर घेवन हे काम जी जागा सरकारा कडेन येतली ही जागेच्या अंतिम टप्प्यान सिल्डेड मारपाचें काम आता सुरू जातलें. कॅबिनेट एप्रुवल जेन्ना मेळटलें फाल्यां जेन्ना बुधवारा कॅबिनेट आसतली त्या कॅबिनेटान एप्रूव जाल्या नंतर ही फायल म्हणटा ती कलेक्टरा कडेन सेल्डेटा एक्झिक्यूट करपाक ही फायल वयतली आनी एकदां सेल्डेट जाली की ही जागा म्हणटा ती सगळी सरकाराच्या ताब्यांत जातली आनी तेच्या नंतर पुलाचे टेंडर काम हे सुरू जातलें. म्हणून आमकां आशा आहा फेब्रुवारी मार्च पर्यंत हे टेंडर जावपाक जाय अशी जी स्पीड आसा. सांगपाचें म्हणजे जी कामां आसा ती कामां करून घेतले जाल्यार त्यांच्या बरोबर रावून त्यांच्या कडेन बसून ती कामां स्पीडीन फुडें व्हरची पडटा. ही एक जर कॅपेसिटी आसात खंयच्याय लोकप्रतिनिधी कडेन जाल्यार ती कामां फुडें सरतात. आनी आयज म्हाका सांगपाक खोशी भोगता की ज्या स्पीडीन आमी ही कामां करून घेवपाक फुडें सरता आनी जो सहकार्य ह्या आमदारांचो किंवा मंत्र्यांचो किंवा मुख्यमंत्र्यांचो मेळटा तेज्या फलस्वरुपी आमचे हे आमी प्रोजेक्ट फुडें कंप्लीट करपाक शकतले अशी खात्री आसा आमकां.